मिरामार हुमकळिल्ले लकी 7 बोटीक निमाणे तात्पुरती थाकाय. बोट रत्नागिरीक व्हरून रिपेर करतले म्हूण कंपनीन हायकोर्टाक सांगलां. मात ते पयलीं अंडर वॉटर सर्वे करूंक खंय ती पणजे जेटीर पार्क करची पडटली. ऑयल लिकेज प्रदुशणाची सगळी जबाबदारी कंपनीन घेतिल्ल्यान सरकारान निमाणे बोटीक मांडवीन हाडूंक मान्यताय दिली. मात हायकोर्टान सर्वेचें शेड्यूल गोल्डन ग्लोब कंपनीक घालून दिला. ते मोडल्यार बोटीची परमिशनां आनी लायसन रद्द म्हूण अट घालून कंपनीक बोट मांडवीन व्हरूंक मान्यताय दिल्या. लकी 7 कसिनो बोट मांडवींक दवरूंक मान्यताय. अंडर वॉटर सर्वे खातीर बोट दवरतले मांडवीन. 15 सप्टेंबर मेरेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट बोटीची मांडवीन सुवात सांगतलो. 20 सप्टेंबर मेरेन बोट मांडवीन पार्क करपाची. 24 सप्टेंबर मेरेन बोटीचो अंडर वॉटर सर्वे. 27 सप्टेंबर मेरेन कंपनीन हायकोर्टाक दिवपाचो स्टेटस रिपोर्ट. बोट हार्डवर करतना लिकेज प्रदूषण जाल्यार कंपनी जबाबदार. कोर्टान थारायल्लो शेड्यूल मोडल्यार लायसन आनी परमिशनां रद्द. खंयच्याय परिस्थितीन आसूं लकी 7 कसिनो बोट निमाणे मांडवीन पावतली हें निश्चित. सरकारानूच बोटीक बावटो दाखयलो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.